नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कोलवा मुंगुल वाठारांत 2 गटांमदीं मारबडय, फारपेट आणि सुरी हल्लोय. फातोडा पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक. हेरांचो सोद सुरू. 2 गाडयोय जप्त. कायदो वेवस्था हाताभायर, विरोधकांचो आरोप. मतदार वळेरेंत बोगस नावां. काँग्रेस कार्यकर्ते देवले रस्त्यार. पुलिशेन आझाद मैदाना कडेन आडायलो मोर्चा ताब्यात घेतला आणि उपरांत दिले सोडून. मतदान वळेरेंत बनावट मतदार. सुदीन म्हणटा बूथ लेवल अधिकाऱ्यांनीच घाला घोळ. तुमचोच सरकार तुमचेच अधिकारी. मनोजाचो सुदीनाक प्रश्न. सुदीनाच्याच मतदारसंघात बोगस मतदार. पाटकारान दाखयले पुरावे. सगळेच मुख्यमंत्र्यांना हाताळपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकारांतल्या मंत्र्यांचेर काडलो फोग. ऑनशोर कसिनोत अजून चलता गॅमलिंग. विजयाचो आरोप. योग्य वेळार दितलो पुरावे म्हणटा विजय सरदेसाय. आणि एका नामांकित कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दिवचलच्या नागरिकाची फटवणूक. नागरिकाक घाली 4.58 लाखांचो गंड. आता खबरो विस्तारान. राज्यात गुन्हेगारी घडणुको वाढत आसा. कोलवा मुंगुल वाठारांत 3 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. हल्ल्यात शामील आशिल्ल्या दुबावित आरोपींचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाला गुन्यांव दाखल करचो म्हणून आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. जाल्यार गोंयची शांतीकाय भंग जाल्या. गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हणून आरचीचो फुडारी मनोज परबान प्रश्न उपरासला. पळयात पुरे बातमी. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या म्हूण कोलवा मुंगुल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर उलयतना विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. ह्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या दुबावित आरोपीचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाला गुन्यांव दाखल करचो. गोंयांत सामान्य मनीस सोडाच पुलीस आनी ताची फामील सुद्धा सुरक्षीत ना म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म लायसन्स नाशिल्ले आर्म पावले कशे, तांच्या हातान पावले कशे आनी ते कशे ते कटका काय न्ही. तो कट्टा जर आशिल्लो जाल्यार ताका एक व्हडली कारतूस आसपाची. दीस इज अ प्रॉपर फायर आर्म. फायर आर्म्स अशी गोंयांत मेळटा कशी आनी मारता कशे आनी कोण करता हे आर्मां मेळपाक लागली आनी अजून तांचेर कितें कायदो कसलो आहा. आय एम नॉट सेईंग टेररिझम बट इट इज सर्टनली अ मॅटर ऑफ नॅशनल सेक्युरिटी. नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागतालो पयलीं लागतालो मरे गुंडागेर लागूंक जाय अशें म्हळ्यार फुल्ली गव्हर्मेंट हॅज टू बी गियर्ड अप. ना जाल्यार ही गुंडागिरी फूल वाडटली. म्युन्सिपालिटीच्या सोप्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसाच्या बापाचेर मोठो पर्यंत तकली फोडली आनी पुलीस अजून केस रजिस्टर करना. केस रजिस्टर केल्या पूण मनशाक अरेस्ट करना. पुलिसाच्या बापायक मारलो आनी पुलीस त्या मनशाक अरेस्ट करना म्हणजे हाजें कितें. वॉट इज द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर गुंडाइझम. दुसरे वटेन गोंयची शांतीकाय भंग जाल्या. गोंयांत चल्ला तरी कितें म्हूण आरजीचो फुडारी मनोज परबान प्रस्न उपरासला. राज्यांत मारामारी खून तशेंच आतां गँग वॉर जावपाक लागल्यात म्हूण कोलवा मुंगुल वाठारांत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मनोज परब उलयलो. मारगांव कोलवा रोडाचेर कशें गँग वॉर जालें. 2 जाणां भुरग्यांचेर 5-6 जाणांनी अटॅक केलो. तलवारी भायर काडले, दाणे भायर काडले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार फायरींग केली. गनशॉट्स जाले आनी ते गुळयांचे शेल्स पासून पुलिसांक मेळले आहा. सो आयज जे आमच्या गोंयांत चल्ला तरी कितें हेच न्ही आमी गोंय जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिल्ले, लिबरेट करून दिल्ले. आयज ही कितें परिस्थिती आमचेर येयली. आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. आयज लॉ एंड ऑर्डराचो कसलोच भंय ह्या मायग्रंटांक पडलेलो ना. कोणूच कोणाक भियाना. आयज जर अशेंच जर ओपनली हे फायरींग करपाक लागले जाल्यार फाल्यां जशें आमी सांगला रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2017 पासून आमी सांगत आसा की एक आमकां घरान येवन मारतले, मारपाक चालू जाल्लेत आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीचे फुडारी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन मोर्चा व्हेलो. मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा अर्दे वाटेरूच आडावन दवरलो. पुलिसांनी फुडें वचपाक दिलें ना ह्या कारणान कार्यकर्त्यांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केली आनी उपरांत पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले. बोगस मतदार आशिल्ल्याचो दावो करीत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा व्हेलो. मात पुलिसांनी तांचो मोर्चा वाटेक आडोवन तांकां ताब्यांत घेतले. गोंयांत 2 म्हयने जाले मुखेल निर्वाचन अधिकाऱ्याचे पद रिते दवरिल्ले. पूण राती काँग्रेस मोर्चा काडटा हे कळटकच भारतीय वेंचणूक आयोगान राती भितर गोयल हांची मुखेल निर्वाचन अधिकारी म्हूण नेमणूक केली असो दावो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलो. सांगे वाठारांत घर क्रमांक 0 आशिल्ल्या घरात मतदार दाखयतात. घरात क्रमांक 0 कसो आसपाक शकता? जर तांकां घर क्रमांक ना जाल्यार ते मतदार रस्त्यार रावतात काय असो प्रश्न अमित पाटकरान केला. वेळी मतदारसंघात 997 घर क्रमांक आशिल्ल्या 2 कुडीच्या घरात वट्ट 28 मतदार आसात आनी आमी हाची चवकशी केले उपरांत थंय फकत 2च मनीस रावतात हें आमकां दिसून आयलां अशें पाटकरान सांगलें. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी आज इलेक्शन कमिशनच्या ऑफिसान आज आमी मेमोरंडम सबमीट करपाक आज वचपाक आशिल्ले. आमी मदींच जेन्ना वाटेर पावले तेन्ना ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपलो पुलीस फोर्स यूज करून आमकां थंय हाडायले, डिटेन केले आनी आमी थंय पळयलें की जी मामलेदार आशिल्ली ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्स पर्सन कशी आमचे कडेन उलोवपाक लागली, कॉन्स्टिट्युशनल रायट्साचेर उलोवपाक लागली. आमी तिका सरळ सांगलें की आमचे कडेन थोड्यो फायंडिंग्स आसात इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांगे, इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक वेळ्ळी, इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक मारगांव, इन कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक सांताक्रूज. आमी इलेक्शन कमिशन इंडियाच्या ऑफिसाचेर तेन्ना अजापाची गोष्ट म्हणटा ती की गेल्ले 2 म्हयने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अंडर powers of subsection 1 of section 13A of the Representation of People's Act 1915 2 महिने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नेमूकच नाशिल्लो. आणि सडनली आम्ही काल पळयलें की राती लेट इवनिंग एक सर्क्युलर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर येता आणि श्री डॉक्टर संजय गोयल IAS हाका इमिजिएट इफेक्टाचेर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणून नेमतात. म्हणजे हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की जेन्ना आमी आवाज केलो, जेन्ना आमी सांगले की आमी डेलिगेशन घेवन वतले, तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जागे जावन गोंयांत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता. 2 महिने कित्याक एडिशनल चार्ज आनी कोणाक दिल्लो? म्हाका दिसता हाजेर चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान क्लियर येवपाक जाय. बीजेपीच्या स्पोक्स पर्सनांक चेतावणी दितात कित्याक हांकां आतां जाल्या संवय. भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ती इलेक्शन कमिशनाची स्पोक्स पर्सन जाल्या. भारतीय वेंचणूक आयोग हो सरकाराचो भाग जावन आसा आनी भाजप जे सांगतात ते आयोग करता. तशेंच शाखेच्या निर्देशाचेर हे आयोग चलता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी केलो. जे पद्दतीन दुसऱ्या राज्यांतल्या मतदारांच्या नांवांचो आस्पाव गोंयचे वळेरेंत करता तातूंत कसलीच पारदर्शकता ना. ही लोकशाहीची हत्या जावन आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांचें म्हणणें. इलेक्शन कमिशनर CEO सांगपाक की ज्या पद्दतीन आज प्युरिटी चलता इन द नेम ऑफ दॅट बोगस एंट्री घालता आनी दीस इज बीन सीन ही हुकुमशाही, ही सालाजारशाही आमकां पिसफूल प्रोटेस्ट करून आमचे व्यू दिवपाचो प्रयत्न हो सरकार बंद करता. हितून म्हाका दिसता तुमकां दिसता की ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. म्हाका दिसता आख्खे सगळे ऑपोजिशनाच्या पार्टीक, सगळ्या ऑपोजिशन लोकांक गोंयकारांक सांगपाक सोदता दीस इज प्लेइंग विथ द फ्युचर. जे 2 कोटी वोटर आहा हे हायलायट आमी करपाक जाल्ले, हाऊस नंबर 0 म्हणून आहले हे हायलायट करपाक आहले. बट दीस इलेक्शन कमिशन इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द शाखा, इज वर्किंग ऑन द डिक्टेट्स ऑफ दिस BJP. दिस शुड स्टॉप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
मतदान चोरी बनावट मतदारांका बूथ लेवल अधिकारी चढ जापसालदार आसा म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. अशा प्रकरणात निवडणूक आयोगा परस BLO चढ जापसालदार आसता म्हणून मंत्री सुदीन उलयलो. जाल्यार सुदीनाच्याच मडकय मतदारसंघात कितलेशेच बोगस मतदार आशिल्ल्याचे अमित पाटकारान पुरावे सयत दावो केला. ढवळीकर कितलीशीच वर्सां जाली सरकारान आसा, मात गोंयांत जे ड्युअल वोटिंग बनावट मतदार आसात ते कशे जाले, त्या BLOंचेर सुदीनाचे नियंत्रण कित्याक नासले असो उरफाटो प्रश्न आरजीचो फुडारी मनोज परबान सुदीनाक केला. कोण त्या गावातले सरपंच बाकीचे जिल्हा आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान जे तांचे स्टाफ असता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जमयता, हे सगळे तांच्या लक्षात येवपा जाय आणि त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूं शकता. जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा. कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें आसा. थंय जो BLO असता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो आनी BLOन हे जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूं शकता. जो शापूर म्हणून वार्ड आसा 3.5 जे मतां थंय ना, ती आसा ती पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीर रावता पूण आजून ती मतां आसा. सो BLOची चूक चड आसा. सो BLO आमी फोंड्याची शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची ती कॅन्सलेशनाक घातलेली. आमी ती कॅन्सलूय केली. ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयांत BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलीशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयांत जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली, त्या BLOंचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना, तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो, हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा. BLO 100% रिस्पॉन्सिबल आसात ना म्हणना आमी, पूण हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इलेक्शन कमिशनानूय घेवपाक जाय. हांव सुदीन ढवळीकराचे धन्यवाद करता, कित्याक सदां खंय चोराच्या मनान खंय ताण्णे आसता ते म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आज ह्या राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाजी आज पुण्यतिथी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कदाचित जेन्ना तो थंय गेलो तेन्ना म्हाका दिसता तो भितरल्यान उलो मारून ताणें ढवळीकराक म्हाका दिसता याद करून दिली की कशा पद्दतीन तूं वोटर चोरी मडकय करता हें गोंयच्या लोकांक सांग. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान बूथ नंबर 23 जाका रामनाथ टेम्पल बांदोडा म्हणटा हातून आमकां एक क्लासीक केस सापडली जातून सेक्युलरिझम ह्या देशाचें आनी गोंय राज्याचें हें थंय दिसून येता. सो बूथ नंबर 23 मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 23 हातून सिरियल नंबर 205 टू सिरियल नंबर 323 119 वोटर एका घरान रावता. हाऊस नंबर 24B. आता सुदीन ढवळीकरान हाचेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी तो थंयचो जो BLO आसा ताचें आमी काडलें नांव परेश रामनाथकर हो PWDचा वर्क्स डिपार्टमेंटान काम करता. म्हाका दिसता हाका ढवळीकरानूच कामाक लायिल्लो. भटक्या सोण्याचो विषय आसूं वा बाकीचे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनूच हाताळपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें? कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकल लोबोन वेगवेगळ्या प्रश्नावयल्यान आपल्याच सरकारांतल्या मंत्र्यांक उजरावन काडले. पळयात पुराय बातमी. भटक्या सुण्यांचो प्रश्न आमदार मायकल लोबोन बरोच गांभीर्यान घेतिल्ल्याचो दिश्टी पडटा. मायकलान विधानसभेत लेगीत हो प्रश्न उपराशिल्लो. आतां विधानसभे भायरूय मायकलान भटक्या सुण्यांचो प्रश्न लावन धरला. भटकी सुणी जावं वा हेर प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनूच हाताळपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें अशें म्हणीत मायकलान आपल्या सरकारांतल्या मंत्र्यांचेर फोग काडला. आयकात मायकलाचें म्हणणें. की सगळ्याक आन्सर म्हणटा पळय तो मुख्यमंत्रीच दिता. अशें दिसता की दुसरे मंत्री जे आहा खुबशे मंत्री जे आहा ते काम करिना. आतां सुण्याचे तेणेच जबाबदारी घेतल्या, मंत्री आसतना जबाबदारी तेणें घेतलेली आनी हें म्हाका दिसता आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी जे मंत्र्यां कडेन खाती आहा ते काम करिना हें हांव स्ट्रेट सांगता. फाटल्यान उलयना तेणी म्हाका दिसता काम करपाची गरज आहा. आनी अशें स्ट्रे डॉग जर वाडत जाल्यार बरे ट्युरिस्ट खंय येतले आमचे गोंयांत. आमचे लोकल बसून आर ए डेंजर. दिल्ली सुप्रीम कोर्टान बसून सांगलेलें आहा
आमचो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियान की जे रेबीज केसीस वाडल्यो दिल्लीन आनी जे स्ट्रे डॉग वाडत गेले तांकां केअर घेवपाची गरज आसा, तांकां शेल्टर होम आसपाची गरज आसा. हें हांव आदीसून उलयतां, पूण खुबशे जाण उगीत रावतले कित्याक देर इज अ लॉ म्हणून. बट देर इज नो लॉ वीच सेज दॅट इफ द डॉग्स गो ऑन biting the tourists and the locals, you are just going to keep quiet. They have got wounds on their body. Nobody is interested in those wounds. लोक म्हणटा we care for the dogs and we are putting food for the dogs. जेवण घातलें म्हणून जायना, तेंची मरामत कोण करतलो, तेंकां घाये जाल्या पळय ते कोण पेकयतलो. त्या खातीर शेल्टर होम, रिहॅब सेंटर फॉर डॉग अँड एडॉप्शन सेंटर. आतां कोणाक चड मोग आसा सुण्याचो तेणी एडॉप्ट करपाचें. चेन घाला ताका, म्हणजे लीश घाला आनी व्हरा घाला आनी बानांनी दवरा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ऑनशोर कसिनोत अजून गॅमलिंग चलता असो आरोप फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. आपले कडेन आनीकूय कसिनो संदर्भात स्टिंग ऑपरेशनाचे पुरावे आसात. हे पुरावे योग्य वेळार जाहीर करतलो अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. काझिनोचो इश्यू आमी कितें काडिल्लो? काझिनोचो इश्यू आमी असो काडिल्लो की काझिनो ऑन शोर जे काझिनो आहात हे ऑन शोर काझिनोज लायव्ह गेमिंग करतात. म्हळ्यार 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हळ्यार बोटीचेर जो लायव्ह गेमिंग जाता ते इलिगली ऑन शोर ते करतात. 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें. 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताचे पयशे घेतले, थोड्या जाणांक अरेस्ट केले, सगळें जालें. उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो. तांचेर परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताचे व्हिडिओ क्लिप्स आसात ते हांव आतां काडना. हांव पळयता सरकार कितें करता वीथ प्रूफ ह्या की हें वाडून चालू आहा आनी ते रायट टायमाचेर हांव एक्सपोज करता. एका नामांकीत कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दिवचलच्या एका मनशाची ऑनलायन फसवणूक जाल्या. चड पयशांचे आयस दाखोवन दिवचलच्या मिलिंद गोरे हाका 4.5 लाखां परस चड रुपयांची तोपी घाल्या. ह्या विशीं मिलिंद गोरे हाणें दिवचल पुलीस कागाळ केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात ऑनलायन फसवणुकीचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसात. कांय म्हयन्या पयलीं सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक जाल्ली. उपरांत ह्या फसवणूक प्रकरणांतल्या दुबाविताक धरपाक दिवचल पुलिशेक निमाणे एकदाचे येस आयले. ही घडणूक ताजी आसतनाच आतां दिवचल शारांतल्या एका मनशाची ऑनलायन फसवणूक जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचलच्या शांताराम नगर वाठारांत रावपी मिलिंद लक्ष्मण गोरे ह्या 58 वर्सां पिरायेच्या मनशाची ऑनलायन फसवणूक जाल्ल्याचें कळटा. फाटल्या सप्तकांत म्हळ्यार 5 ऑगस्ट ह्या दिसा एका अनवळखी मोबायल नंबरा वयल्यान मिलिंद गोरे हाका कॉल आयलो. आपूण एके नामांकीत गुंतवणूक कंपनीचो अधिकारी आसा आनी आमचे कंपनीत जर गुंतवणूक केली जाल्यार डबल पयशे मेळटले अशें हायेस मोबायला वयल्यान उलोवपी त्या अनवळखी मनशान मिलिंद गोरे हाका दाखयले. ह्या हायेसाक बळी पडून मिलिंद गोरे हाणें फाटलो फुडलो विचार करनासतना सुमार 4,68,775 रुपया ट्रान्स्फर केले. उपरांत आपली फसवणूक जाल्ल्याचे मिलिंद गोरे हाका कळटकीच ताणें बेगोबेग दिवचल पुलिशेंत वचून हे विशीं कागाळ केली. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन भारतीय न्याय संहितेच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. ह्या प्रकरणाचो वरिश्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुंकळे नगरपालिकेच्या प्रशासनाचेर कुंकळेच्या थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायत. पालिकेन उदकाच्या आणि लायटीच्या जोडणे खातीर एनओसी दिवप बंद केल्ल्याचो आरोप केला. खरें म्हळ्यार भलायकी कायद्या खाला दर एकल्याक उदकाची आनी लायटीची जोडणी मेळपाचो अधिकार आसा. सहाय्यक अभियंतो ही जोडणी दिवपाक त्रास करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. सध्या बेजीक नेसेसिटी म्हणटा ती लायट आनी उदक. सो आयज कुंकळे नगरपालिके भितर मिटींग आशिल्ली आनी हो मुद्दो आमी मुद्दम मांडलेलो की प्रत्येक घराक घर घर जल ही स्कीम जी आसा ही भारतीय जनता पक्षान काडलेली आसा
आनी ह्या मुद्द्याचेरच आयज आमी ह्या मिटिंगे भितर आमचो प्रश्न मांडलेलो, पूण ह्या मुद्द्याचेर कांयच डिस्कशन जालें ना. हे आमकां एक दुखाची खंत, कारण आमी 5 वर्सां ह्या नगरपालिके भितर काम केल्लें आसा आनी आमी आमच्या वेळार जेन्ना आमी आशिल्ले तेन्ना आमी हेल्थ ग्रावंडाचेर लायट आनी उदक दिताले, पूण हो कायदो जो आसा हे नवीन जे कोण कावन्सिलर येयले तेणी हो बंद उडयलो. आतां हो कित्याक लागून बंद उडयलो आमकांय खबर ना. आतां जो असिस्टंट इंजिनियर आहा पळय वॉटर डिपार्टमेंट, तो आतां लोकांक उदक दिवपाक कटकट करता. प्रत्येक मिटींग कित्याक दवरतात? कसलो एक प्रश्नाचो सुटावो जावपा जाय, कितें बेटरमेंट ऑफ कुंकोलीम त्या हाचो जावपा जाय वॉर्डा, त्या हितून मिटींग दवरतात. पूण आज तुमी पयलें आसतली ती मिटींग न्ही, तें घेर अशें पेट्टालें तशें, आनी लास्टाक कितें जालें, लास्टाक कावन्सिलर उठोवन गेले. मिटींगेचो अर्थ असो जावपा की जे अजेंडा आसता ते पास जावपा सिस्टमॅटिकली जावपा जाय. आतां तुमी पयलीं लास्ट कितलीशी मिटींग आतां 4.5 वर्सां जाल्यां हांची, कांय कामां जायना. काम बाकीची सोड, बेजीक कामां आसता ती जावपा जाय. गेल्या त्या 6 म्हयन्यां भितर हांव पळयत येयला आनी आय हॅव एक्सपिरियन्स ऑल्सो. हांवें एक एनओसी घातली, एक उदका लागून लोक IL नंबर म्हण आसा, थंय हे असेसमेंट करून लोकांक टॅक्स हे करून पयशे भरून हे टॅक्स हे करून उदक आनी लायटी एनओसी दिता. आतां थंय एक गजाल म्हणल्यार कितें, जो असिस्टंट इंजिनियर आसा PWDचो, तो आपल्या प्रमाणे एज पर देअर रूल तो ती एक्सेप्ट करना एनओसी आसा ती. आनी हिंगा लोकांगे कितें जाला, म्हाका दिसता कमीत कमी 100 तरी एनओसी पेंडींग पडिल्ली आसा थंय. लोकांगे कितें जाला, एक कॉमन मनीस आपल्याक उदक जाय म्हूण ते असेसमेंट केलें म्हणटरी, टॅक्स बसयले म्हणटरी, इट्स रायट्स ऑफ एवरी पर्सन टू टेक वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. कित्याक वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक नीड रिक्वायरमेंट. हर जल पाणी म्हणटा ते हर जल. हय, आतां कुंकळे म्हणल्यार एक आसपा गजाल म्हणटी ही कितें जाला, हे एनओसी दिता, एनओसी व्हरून थंय लोक बडो दिता, तो भितर एक्सेप्ट करना. दिस इज द फॅक्ट विच आय एम एक्सप्लेनिंग टू यू, बिकॉज म्हाका हें घडलें आसा. दर्यादेगेर वाडपी टावट्सांच्या समस्येक लागून कळंगुटे दर्याची प्रतिमाय पाडटा. ह्या टावट्सांचेर बेगोबेग कारवाय करची असो इशारो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन पुलिसांक दिला. कळंगूट दर्यार एकूय दलाल दिसपाक जायना. हो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार DGPच्या कार्यालया भायर बसून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी मायकलान दिल्या. If PI is not taking action, I will go to Director General of Police. I will go to SP. I will go to DIG. I will sit there only outside the cabin. हांव हे आयज जे उलयता हे आतां PIक सकाळीं फोन मारला हांवें. ही बांदोडकर स्टॅच्यूआ कडेन सायडीक टिटोज लेन हिंगा 24 hours पुलीस आसपाची गरज आहा, अप टू 3 o'clock इन द मॉर्निंग. जेन्ना आमी ट्युरिस्ट स्टेट म्हणटा, हिंगासर ट्युरिस्ट रातचे 11, 12, 1, 2 बसून भोंवता. सेफ्टी ऑफ ट्युरिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे इलिगल टाउट्स आनी गायड जे आहा हे ट्युरिस्टांक लुटता आनी आमचें नांव बदनाम जाता स्टेटीचें. हे बंद जावपाची गरज आहा. तांकां अरेस्ट करात, तांकां फायन अप टू 25,000 आहा, अप टू 50,000 आतां करपाचें आसलें असेंब्लीक. ती हांव नको ऑर्डर येयले जाल्यार, पूण हे जावपाक जाय. 24 वरां तांकां भितर व्हरोवनी, लेट देम बी इनसायड. देन ओन्ली दे विल कम टू नो दॅट वी कॅनॉट डू टाउटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे स्ट्रिक्टनेस आसपाची गरज आसा. स्ट्रिक्टनेस ना अजुनी. हांवें सांगलां पळय तशें, थिंगा वचोन भायर बसप, DGच्या ऑफिसा भायर बसप, सारकें जमणीर हें सोल्युशन येवसर आख्खो दीस बसतलो हांव, जो तरी हें बंद जायना जाल्यार. करंजाई दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळ्या तरेचें नुस्तें लागलां. बांगडे, करबट, माणक्यो अशे वेगवेगळे तरेचें नुस्तें लागिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पळोवया करंजाई दर्यादेगेवेली कांय खिणी चित्रां.
बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले गावात 2 घरांनी वाटते 100 बनावट मतदारांची नोंदणी झाल्या म्हणून जोखीम डायसान दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्याकडे कागाळ केल्या. मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बीएलओ उपसरपंच आणि पंचायत वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप आदोगाद राधाराव ग्रेशियस हांणी केला. पळयात पुराय बातमी. बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले गावात बनावट मतदारांची नोंदणी झाल्या. सुरावलेच्या जोखीम डायसान हो प्रकार उक्ताडार हाडला. हे विशीं ताणें दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्याकडे कागाळ केल्या. मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बूथ लेव्हल अधिकारी उपसरपंच तशेंच पंचायत वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केला. घर क्रमांक 1/B आणि 81/BC ह्या 2 घरांत वाटते 100 बनावट मतदार आसात. ही बनावट नांवां मतदार वळेरेंतल्यान वगळची अशी मागणी तांणी केल्या. तशेंच मतदार वळेरेंत बनावट नांवांचो आस्पाव केल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. Now in Saravli village, there is a bar and restaurant, very well-known bar and restaurant by name Palmyra Bai, bearing house number 81/B. Now in this house number, there are 80 voters. The house is owned by Camilo Dora, and the Dora family lives there, along with 80 other voters, which is a big attempt at national integration. The voters come from Bihar, Katimanis and Kanjini and Doraduida, Dodamanis and Pagbinis and Malagam, all sorts of names. Totally 80 voters in one house. The house number is 81B. But for the purpose of electoral rolls, 81B is further shown as 81B1, B2, BA, BC under RTI to the village panchayat, and we've got a full set of Panchayat house tax registered. There are none of these house numbers except house number 81B exists officially. All those are fictitious house numbers, and people have been entered in this name in one bar, just one simple bar and restaurant, where probably the Dora family of 1B. In that, there are 20 voters. All such outsiders except for one Dora. All are outsiders. So, totally 100 voters are there in 2 houses owned by the Dora family. Incidentally, the son of Kamil Dora is the deputy sarpanch of the village. That it appears to be a racket all over the country. The BLO could not have. The BLO is bound to go and see who is living there. Action has to be taken against the BLO. Action has to be taken against the electoral officer. Mere deletion of these names will not do. We demand action against all those involved in this illegal activity. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकणकार. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।